जॉबाच्या पुस्तकांतले वाचप. जॉबान जाप दिवन म्हळें, तुमी सांगतात तें सारकें म्हूण हांव खरेंच जाणा, पूण आपूण नितीवंत म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत? तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नाक लेगून ताच्यान जाप दिवंक जावचें ना. देव गिन्यानान सर्व जाणार, पदवेन सर्व बलिश्ट, ताका विरोध करून कोण शाबीत उरला? तो पर्वत एके सुवाते वयले दुसरे सुवातेक व्हरता आनी तांकां तें कळीत जायना. आपल्या रागान तो तें परतून घालता. तो पृथ्वी तिच्या स्थानांतावन हालयता आनी तिचे खांबे थरथरतात. तो सुर्याक फर्मायता आनी तो उदें नासता रावता. मोर मारून तो नखेत्रां बंद करता. तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता आनी दर्यांची उंच ल्हारां मस्तिता. ताणें सप्तर्षी आनी मृगशीर्ष, कृतिका आनी दक्षिणेची नखेत्रां केलीं. ताचीं कृत्यां वर्थीं आनी आटापूंक असाध्य, ताची विस्मितां मापा मेजपा भायलीं. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता तरी म्हाका कळीत जायना. तो कितें काडून व्हरात जाल्यार कोण ताका आडायत? तूं कितें करताय अशें कोण ताका सांगात? तर हांव ताका कसली जाप दिवंक शकन? वा ताचे कडेन वाद करूंक कसलीं उतरां उलयन? हांव निरपराधी जाल्यारय ताका जाप दिवंक हांव शकचो ना. म्हज्या नितीदारा लागीं हांवें दया मात्र मागूं हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत? म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हूण म्हाका विश्वास ना. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विस्मिता करताय? तुजी स्तुती करूंक सावळ्यो कितें उठोवंक शकतात? फोंडांत तुजो मोग कोण वर्णिता? विनाशाच्या स्थानांत तुजें विश्वासीपण कोण परगडता? श्लोक. म्हजे मागणें सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. अंतरांत तुज्या विस्मितांची वळख कोणाक आसा? विसराच्या देशांत तुजें नितीवंतपण कोणाक कळीत आसा? पूण हांव तुका उलो मारतां सर्वेस्परा, सकाळीं फुडें म्हजें मागणें तुजे मुखार पावता. श्लोक. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी. कित्याक तूं म्हजो तिरस्कार करताय? कित्याक तुजे मुखामळ म्हाका लिपयताय? म्हज्या तरणाटपणांतावन हांव निर्भागी आनी प्राण संकटाक सांपडलोलो मनीस. म्हजेर तुजी भिरांकूळ विघ्नां आयल्यांत बळ म्हजें विरून गेलां. श्लोक. म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार पावोवन दी.
सा लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. आपली वाट धरणं ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागी म्हणालो, वेताय थंय हांवें तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें, कोल्याक माटी आसात, सुकण्यांक गोंठेर आसात, पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. आनी एकल्याक ताणें म्हळें, तूं म्हजो पाटलाव कर. तवळ ताणें जाप दिली, सायबा, हांव वचोन म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यानपणी म्हाका अवकाश दी. पूण जेजून ताका सांगलें, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावंदी. तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर. तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा, हांव तुजो पाटलाव करतां, पूण पयलें वचोन म्हज्या घरच्यांक हांव आदेवस म्हणून येतां. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राज्याक योग्य न्हय. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्त.